मनोहर पर्रीकराचो जो व्हिडिओ हालींच सर्क्युलेट जाता ताणें सांगलें की आपूण गोंयांक डबल ट्रॅकिंग करून दिवचो ना, कारण डबल ट्रॅकिंग ही केवळ आनी केवळ कोल ट्रान्सपोर्टा खातीर, आनी आपूण आपली गोंयची जमीन एमपीटीक कित्याक दिवं? एमपीटीच्या फायद्या खातीर हांव आपल्या गोंयची जमीन दिवची ना अशें ठाम मत घेतलें त्या वेळार. आनी ताजे नंतर आमचे आतांचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कशे पद्दतीन सांगलें की मनोहर पर्रीकरान तशें म्हणलेंच ना म्हणून. आनी तो व्हिडिओ ह्या दिसांनी रिलीज जाता हें तुमी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. 14 नोव्हेंबर म्हणजे चिल्ड्रन डे हाजो निमित्त साधून गोंयभरांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतले भुरगे वचून मुख्यमंत्र्या बंगल्यार मेळ्ळे आनी मुख्यमंत्र्याक सांगलें की कोळसो ट्रान्सपोर्ट गोंया भितर करनाका, आमकां आमचे फुडार तुमी पळयात, आमकां भुरग्यांक फुडार आसा, पांचवेचार गोंय काळेचार करनाकात म्हणून एक भुरग्यांनी निवेदन दिल्लें. आनी हांव मुख्यमंत्र्याच्या उतरांनी तुमकां सांगता. मुख्यमंत्र्यान सांगलें म्हाका काळजी आसा, म्हाकाय बी एक चली आसा, म्हाकाय धाकटी चली आसा, म्हाका फुडाराची चिंता आसा, गोंयकार आनी गोंयच्या म्हज्या भावांचे भयणीची म्हाका चिंता आसा. आपूण आपले सरकार मुखाल्ले एक वर्सभर भितर हो कोल जो ट्रान्सपोर्टींग गोंया भितर जाता ते आमी हळू कमी करतले. दर वेळाचेर उतर दिवप आनी आपलें उतर न पाळप ही एक खास शैली जावन पडलेली आसा ह्या मुख्यमंत्र्याची. आनी हें सगळें करतना फाटल्या दिसांनी वेलसांवा भितर जेन्ना रेल्वेची सर्वे चालू आसली त्या वेळाचेर लोकांनी विरोध केलो. त्या वेळार सुद्दां आमकां दिसतालें की सगळी प्रॉपर्टी आमची आसा, आतां सर्वे खंय तरी प्रोसेस स्टार्ट केला काय म्हणून. पयर आयतार दीस चांदोर वाठारा भितर मागीर चर्चीची जमिनी भितर ताणें रस्तो केला. थंय रस्त्यार हांव गेल्लो स्वताक आनी सुमार 350 लोक गांवच्या वाठारांतले चांदोर, गिरदोली, म्हाकाजान, गुडी पारोडा ह्या वाठारांतले लोक थंय आयिल्ले आनी थंय लोकांनी आनी फादर आयिल्लो थंय आनी सांगलें की आमच्या जमनी भितर जी रस्तो करपाचो नवीन ट्रॅक करपाक आसा आमी आडयतले म्हणून. आनी आमी थंय भाशण करून आयले हे ट्रेसपास करपी कोण हे ते म्हण. पूण काल आमच्या चिफाक कांय डॉक्युमेंट हातीक लागले आनी ते डॉक्युमेंट हाती लागतकीर आमी शॉकाद जाले. ह्या सरकारान कशा पद्दतीन मागीलदारांतल्यान पुराय गोंयची जमीन गोंयचो लोक विरोध करता आसतना सुद्दां कशा पद्दतीन केंद्र सरकारान आनी राज्य सरकारान मेळोन हे कशा पद्दतीन ही जमीन जी आसा ती रेल्वेक दिला ती हांव तुमकां सांगता. आपल्या कायद्याचो उपयोग करून 20E हाजे प्रमाणे ताणें पुराय जमीन जी आसा, मुद्दाम पळयात, पुराय जी जमीन आसा तो कायद्याचो उपयोग करून ती जागो बळजबरीन एखादी जमीन समज जर मेळना जाल्यार सरकाराक कायदो आसा 1989 रेल्वे एक्टा प्रमाणे ताणें तो बळजबरीन घेवपाक जाता. आनी तोच कायदो लावन ताणें गोंयची पुराय जमीन लोकांक काळखांत दवरून, गोंयकारांक काळखांत दवरून कायद्याचो दुरुपयोग करून आपली ही जमीन घेतली आसा. आनी फक्त लोकांक कळपाक जाय म्हणून ताणें तें एक पेपराचेर पब्लिकेशन केलां आनी हें सगळो ऑलरेडी प्रोसेस जाला. जी चर्च, जे गांवचे लोक जे सगळे आपली जमीन म्हणटाले ती सगळी पुराय जमीन आयज रेल्वेच्या नांवार जाल्ली आसा आनी आमकां गोंयकारांक ह्या सरकारान काळखांत दवरलें आसा. म्हणून खर आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टी ह्या हाजो खर निशेध करतात. केवळ एकमेव ह्या सरकाराचो ध्येय आसा की अडाणी, जिंदाल आनी वेदांता खातीर ह्या सरकारान आमची गोंयच्यो जमण्यो पावणेर काडल्यो, विकल्यो. म्हणून आज हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान पुराय गोंयकार लोकांक सांगपाक सोदतां, गोंयकार आमच्या भावांक सांगपाक सोदतां. आज तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव आनीक गजाल सांगपाक सोदतां. मुद्दम तुमी हो विशय मुद्दम लावन दवरात, कारण हो गोंयच्या अस्तित्वाचो, गोंयच्या अस्मितायेचो आनी गोंयच्या दायजाचो प्रश्न आसा. आमच्यो जमनी अशें जर एका रातीन जर तुमी कायदे लावन जर घेवपाक लागले जाल्यार फाल्यां त्या वाठारांत म्हणजे वास्को साकून ते कुळ्या पर्यंत जितल्या वाठारांत लोकांनी ल्हान घरां आसा ते कायदे लावन ती घरांय आज गेल्ली आसात. आमकां आनी दुसरी म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार आमी हाका कोर्टाकय चॅलेंज करपाक शकनात. कोर्टान चॅलेंज जावं स्टँडच ना ताका, कारण तेणें आपल्या कायद्याचो उपयोग करून आनी हें सगळें गोंय सरकार, केंद्र सरकार हांच्या सहमतान ही जमीन रेल्वेक दिल्ली आसा. आनी मुख्यमंत्र्यान जाप दिवपाची गरज आसा हाजेर, कारण मुख्यमंत्री सांगतालो की ना लोकांक नाका जाल्यार आपल्याकय नाका म्हणून. पूण मुख्यमंत्र्यान आपलें उतर पाळ्ळें ना.